मळो घातलो सगळो खावपा टायम तुळशी मेळपाच्या टायमार फक्त मशिनीन सत्यानाश केलो. एका मशिनी हांगा खावन ते म्हशी हांगाच बसलेल्यो त्या पात्रां घालून हाडून हांगासर हे केले दाखयल्यो तेणी वयर म्हशी येयल्यो आनी वयल्यान म्हाका सांगता तो वयर घट कर म्हणून. आमची आतां पळय हांगासर सबंद फेन्सिंग मारलेली आसा. आतां भानगड कितें जाल्यार पावस पडटा चड वत ना आनी ती फेन्सिंग करंट येना. सोलर फेन्सिंग ती तेका लागून त्यो भितर सरल्यो. आमी आतां जाल्यार 10 वर्सां मळो करता केन्ना अशें जावं नाशिल्लें. आतां गोवे रेडे जायत हांगासर फेन्सिंगा लागून ते केन्नाच भितर सरना. आतां तुका सारकें सांगचें म्हणल्यार आतां 3 पिशव्यो साऱ्याचे घातलेले हांवें. 3 पिशव्यो साऱ्याचे 2 गुळी आनी 1 गुरी आनी बाकीचे मेहनत ती सोडून घाल हेच तरी 3 पिशव्यो सारके लागलेले. हांव ते सबसिडी तशें घेवं वचना कित्याक म्हाका तेजो फॉर्मेलिटीज खबर ना कशें घेवपाचें आनी कितें करपाचें. ना हो सगळी प्रॉपर्टी आमचीच ती तितक्याच फेन्सिंग मारून घातली पळय तितकेच ते आमीच घातलेले आनी हांगा कोणी घालून. हांगासर आतां गोसाळ्यो घातला ते सायड तवशिण्यो थंयसर तवशिण्यो आशिल्ल्यो. देवा धर्मी आतां कशें कितें म्हणून जाणू पूण हांगा त्यो म्हशी पावना. हो माटो एकूच उरलो म्हाजो बाकी सगळे नाशाडी कांयच दवरूना. कसो म्हणून सांगतो आतां साऱ्याचेच पोते एक हाडटलो जाल्यार तुका 1700-1800 रुपया जाय एक पोत्याक. 3 पोती गेली. एक गुळी म्हणा तर 1.25 म्हारग गुरी 1.25 एक कोथा येता. हे लुकसाण भरपाय आसूं फक्त म्हाजी इतकीच मागणी ही आतां लोकांक कोणा म्हशी बिशी गोरवां दिल्या पळय न्हू ती सारकी जाग्यार बांदून दिवची. कित्याक सबसिडी खाता ते लुकसाण करता आमचे तेका लागून तरी हे करची.